केला जे बाकीचे ऑपोजिशन आसा तेंच्यांनी अलायन्स करचो ह्या गजालीचेर तुमचो कितें व्यू आहा? त्यांचे ऑपोजिशन कोण ना खबर ना त्यांचे म्हाजे कोतान त्यांचे ऑपोजिशन कराती काँग्रेस आसा असं दिसपा शकता गोंयांत. सो काँग्रेसी विरुद्ध एकाचे अलायन्स त्यांचे जावपा शकता. म्हाका खबर ना एक्झॅक्टली डिटेल. सो त्यांचो ऑपोजिशन कोण तो सो तेणी पयलीं क्लियर केलें. तांचे पळोवपाक गेले त्यांचे ऑपोजिशन काँग्रेसचें दिसता. ज्या तरेन ते गोंयांक येवन काँग्रेसीचेर हल्लो करून काँग्रेसचे सगळे लिडर्स विकते घेतले. काँग्रेसचो जो आमी बीजेपीक अटॅक करून बीजेपीक डिफीट करपाचो जो आमचो हे आशिल्ले ते हाडोवपाचे खंय तरी तेणी प्रयत्न केले. सो त्यांचो ऑपोजिशन कोण ते एक्झॅक्टली क्लॅरिफाय जायना की आमकां तर लोकां भितर गोंयकारांक भितर परसेप्शन अशें जाल्लें आसा की टीएमसीचो ऑपोजिशन म्हणजे काँग्रेस म्हणजे काँग्रेसीक डिफीट करपाक ते गोंयांक येता. पूण हेजेर कितें विचार जावंक शकता जर समजा ते लोक ओपनली तुमचे फुडें येता अलायन्सा खातीर नाल्यार कितें आसा सद्या परसेप्शनूच अशें आसा की टीएमसी गोंयांक जी हाडल्यात ती बीजेपीन गोंयांक तांकां हाडल्यात काँग्रेसीक काबार करपाक काँग्रेसीक डिस्ट्रॉय करपाक. हो समज सगळ्यांचो जाल्लो आसा. समज लोकांचोय जाल्लो आसा समज आमचोय जाल्लो आसा. सो त्या हितून तेंचो ऑपोजिशन जो म्हणटात ते आमच्या सो ते आमचे विरुद्ध जर सगळ्यांक युनायट करपाक सोदता ते गोंयचे लोक डिसायड करतले. सो ते तुमी म्हणटा की ते तुमच्या वांगडा ना तर तुमच्या अगेन्स्ट म्हणटा ते बीजेपी खातीर काम करता म्हणटा तुमी. डेफिनेटली आमी जाल्यार आयज लिडर कोणाचे फोडले तेणी लिडर्स काँग्रेसचे फोडले काय बीजेपीचे फोडले? आयज काँग्रेसचे लिडर फोडले. पूण गोंयांक परसेप्शन स्ट्रॉंग जालें इन्क्लुडींग काँग्रेस पक्षाचें की ते गोंयांक काँग्रेसीक डिफीट करपाक गोंयांक आयिल्ले आसा. आमी काय सत्तेर नाशिल्ले. गोंयांक तेणी येवन बीजेपीक डिफीट करपाक जाय आशिल्लें. पूण तेणी कोणा येवन वीक करपाचे प्रयत्न केले. वीक केले ना जाले ना आमी कारण आमकां लोकांचो आनी आमच्या वोटरांचो सपोर्ट आसा म्हणून आमी सामके ठामपणे उरले. आमचे कार्यकर्ते उरले. आमच्या लिडरांक विकते घेतले तेणी पूण आमच्या कार्यकर्त्यांक विकते येवपाक शकले ना. आमच्या वोटरांक टर्न करपाक शकले ना. सो हो विचार तेणी पयलींच येवन क्लॅरिफाय करपाक जाय आशिल्लो स्टँड ज्या दिसा ते गोंयांक लँड जाल्यात की तेंचे ऑपोजिशन ही काँग्रेस न्ही म्हणटा. त्याचो जो लँडिंगूच जाला त्या लँडिंगातूच कळटा की तेंचे ऑपोजिशन काँग्रेस आनी ते काँग्रेसीक डिफीट करपा खातीर काँग्रेसीक डिस्ट्रॉय करपा खातीर कोणे तरी तांकां गोंयांक धाडटा. शिवसेनेचेर कितें स्टँड आहा तुमचो? 2-3 दिसां फाटीं शिवसेनाचे संजय राऊत आयिल्ले ते तुमकां मेळ्ळे. सो कशें कितें तेंचे वांगडा अलायन्साचे कशें मेळटा? डेफिनेटली शिवसेना हे आमचे महाराष्ट्रान पार्टनर आसा आनी तेणी एक उलो मारलो की आमी एक जावपाचे प्रयत्न करया. डेफिनेटली आमी बारीक बारीक कोण आसा तेंचे कडेन सुद्दां रिपब्लिकन जी पार्टी आसा तेजे दोनूय सेक्शन आसा दोनूय सेक्शना कडेन सुद्दां आमी उलयल्यात. आमी पळयना कितली स्ट्रेंथ कितें आसा पूण सगळे एक जातात एक जावपाक शकता. डेफिनेटली आमी आमचे प्रयत्न आसा. आमचे एनसीपीक सुद्दां बरोबर घेवपाचे प्रयत्न आसा. महाराष्ट्रान जशें महाविकास आघाडी कशी आसा तशें हांगाय तुमी करपाक हांगा आमी सगळी लोकांची आघाडी करपाक शकता. सगळे लोकांक बरोबर घेवया. गिरीश बाबू सिनियर राणेंकडे कितें तुमचें उलोवप जालां जेन्ना काल गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केलें सो तेन्ना तुमचें उलोवप बीन जालां तेंचे कडेन कितें? उलोवप तेन्नाच जाता जेन्ना तूं मनशाचेर खंयच्याय तुज्या दुबाव आसता. प्रतापसिंग रावजी राणे हे सगळ्यांचे ज्येश्ठ गोंयचे लिडर. ज्या लिडरान काँग्रेस पक्षाक केन्ना दोगां दिवना. काँग्रेस पक्षाक केन्ना लॉयल्टी तोडलेली ना. काँग्रेस पक्षाक केन्नाच तेणें दोगां दिवना आनी तेजी लॉयल्टी इतली स्ट्रॉंग आसा. त्या हेजेर तेजे कडेन पयलीं कोण तरी गेले बीजेपीचे लिडर फडणवीस म्हणटा तो आनीक आशिर्वाद घेतलो म्हणून सांगले. तेजे नंतर प्रतापसिंग राणेन क्लॅरिफिकेशन दिल्लें तेजेर आनी तेजे नंतर ते आतां काल स्टेटमेंट जो केला तो स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्युशनल काय अनकॉन्स्टिट्युशनल हो मुख्यमंत्र्याक खबर ना. कारण मुख्यमंत्र्याक कॉन्स्टिट्युशन खबर ना. मुख्यमंत्र्याक कितें लिगल आनी कितली इल्लिगल खबर ना. कारण ताका सगळ्यो इल्लिगलीच गजाली तेगेल्यो चालू असतात. म्हणजे ताका लिगल गजाल करपाची ताका इच्छाच नासता. आनी सगळ्यांत व्हडली गजाल म्हणजे आमच्या लिडरांची ताका जर हे आसा इतली तो एक सिनियर लिडर आसा देशांत. सगळ्यांत व्हडलो लिडर आसा जाका सगळे रेस्पेक्ट करतात. LK अडवाणी म्हणून कदाचित बीजेपीक ताची विसर पडली आसतली. सो आमी बीजेपीच्या लिडरांक याद करून दिवपाक सोदतात. तुमी पयलीं LK अडवाणीक तो स्टेटस दियात जो तुमी राणेक दिवपाक सोदतात. तो LK अडवाणी ज्या येदे व्हडल्या लिडरान बीजेपीची पार्टी बिल्ड केली आयज ताका काडून खंय तरी कोनशाक बसयला. तुमी तुमच्या लिडराक मान दिना रेस्पेक्ट दिना आनी आमच्या लिडरांक रेस्पेक्ट दिवपाक सोदतात. हें फक्त दिवन कारण प्रतापसिंग राणे जर खंय कॉन्टेस्ट केलो जाल्यार थंय तो जिखतलो. एक सीट बीजेपीचो कमी जातलो. सो ते एक सीटाक सुद्दां ते भितात काँग्रेसीक दितात.
सो त्या भंयान तांकां दिसलें ताका ती जर दाखयलें जे ल्हान भुरग्यांक बी सांगता न्ही तुका एक चॉकलेट दिता तो गिराव म्हणून ताका दिसलें प्रताप सिंग राणे हो ल्हान भुरगो म्हणून. प्रताप सिंग राणे हो असले आमिशांक बळी पडपाचो न्ही. ताणें हें सगळें भोगलेलें आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन प्रमोदा कडेन जाता जाल्यार ताणें सांगपाचें ताका चीफ मिनिस्टर करता म्हणून. तें कित्याक सांगलें ना. आनी एल के अडवाणी कित्याक दिलो ना हो कॅबिनेट स्टेटस. पयलीं एल के अडवाणीक तांणी दिवचो. तेका बावड्याचो सायडीक दवरले जेणे स्ट्रगल केल्लें आसा इतलो टॉल लिडर देशाचो. तुमचे लिडराक तुमी रेस्पेक्ट दिना. खुबशे गाडांक मुरली मनोहर जोशी, एल के अडवाणी हे सगळे जे सिनियर लिडर आशिल्ले तांकां काडले आनी कोनशाक मारल्यात. आनी तांकां आमचे काँग्रेसच्या लिडरांची केन्नाच्यान की येवपाक लागली. तांकां अजापूय दिसता हांगेलें. तांकां दिसता कितें लोक सामके घुस्पतले. प्रताप सिंग राणे घुस्पतलो. प्रताप सिंग राणेचेर आमचो विश्वास आसा. आमकां तेजेर उलोवपाची कसलीच गरज ना. कारण आमचो पूर्ण विश्वास तेजे बरोबर आसा. तो पार्टेक दोगो दिवपाना. जसो चलो कित्याचेरय कॉम्प्रोमायज करता तसलो हो बापूय न्ही. आनी पयलीं जर जाता जाल्यार सीएमान तेगेले चल्याक जाणटेल्यांक रेस्पेक्ट दिवपाक शिकोवचें. विश्वजीत राणेक शिकोवचें कशें सिनियर लोकांक रेस्पेक्ट दिवपाचो आसता. कशें जे जाणटेले आसा तांकां रेस्पेक्ट दिवपाचो आसा. तो पयलीं ताका शिकयात तुमी. बेश्टेच प्रताप सिंग राणेचें नांव यूज करून तुमच्या फायद्याक हें करून घेनाका. थँक्यू. अलगी अडवाणी कित्याक व्हडलो लिडर